बहुतेक मतदारसंघांनी वेंचणूक अटीतटीची जाल्ल्यान पोस्टल मतदानाचें मोल वाडलां। हे खेपे प्रत्यक्ष मतदान जाल्लें आसलें तरी पोस्टल मतदानाक लागून आरोप प्रत्यारोप सुरू आसात। मेळिल्ले आंकडेवरी प्रमाण गोंयांत 41,135 मतदार पोस्टल पद्दतीन मतदानाचो हक्क बजायला। हातूंतल्यान 12,546 मतदारांनी मतदान केलां अशी माहिती वेंचणूक आयोगान दिल्या। 28,589 मतदारांची मतदानाची प्रक्रिया सुरू आसा। ही प्रक्रिया 9 मार्च मेरेन पुराय जातली। ह्या मतदारांचो सोद घेवन तांचे मेरेन पावोवपाक राजकीय पक्ष आनी उमेदवारांचे यत्न आसा।